Praise God. Praise God. Praise God. Sister Praise Ellen God. असतात ना तुम्ही? असा ब्रदर ओके, एक सुरुवातीचे मागणे स्टार्ट करा तुम्ही. स्टार्ट करूया ना. वय बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळा बापा, परत या संजेच्या वेळार आम्ही ह्या वेदीचेर एकठांय जाल्ल्या. तुझे उतर म्हणता, थंय दोग वा तेग तुझ्या नावान एकठांय जाल्यात थंयसर तांच्या मदगात तू हजर आसाय. खरंच सौम्या, तू आमच्या मध्ये हजर आसाय म्हण तुझे उतर सांगता. तुझे उतर आमच्या मेटांक दिवो आणि आमच्या वाटेक उजवाड जावन आसा. पवित्र आत्म्या, हे सेशन तुझ्या कंट्रोलान काढून घे. हांव हे सेशन तुझ्या हातान समर्पून दिता. म्हाकाच तुका समर्पिता. माझे मन, माझी चिंतना, माझी उतरां, माझी जीभ आम्ही हांगासर वापरची हर एक साधना, इंटरनेट कनेक्शन हर एक ही तुझ्या कंट्रोलान काढून गेल्ल्या खातीर आम्ही तुका अर्घां दिता. हांगासर या भावा भयणी कितें तू शिकोवंक आशेतय ते तू म्हजे मुखांत्र उलय. हांगासर हे उतर चोरून व्हरूंक आयिल्ल्या खोट्या स्पिरिताक, डिस्टर्बन्स हाडटल्या, अडकळ अडचण हाडटल्या खोट्या स्पिरिताक हांव जेजूच्या नांवान हांगा तावन उमटून उडयता. अंधाऱ्यांत वचून पड म्हण फरमायता. आणि बापा, हे मागणे हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Hallelujah. Hallelujah. उतर घालतात गे ब्रदर. Ezekiel 37. Brother Rocky co-host करा sister Anita sister. Anita sister nangi. Praise God. Brother Rocky आयलो. वासी sister. हे बाई वाचा. 8 International. down 14. 1 2 3 वाचा पहिला. 1 2 3. 3 वर्ड वाईट. Brother the 1 2 3 गई. Ezekiel 1 2 3. 37 chapter. Ezekiel 37 chapter. 1 2 3. 1 to 14 घाला. पहिला 1 2 3 वाचा. हांगासर ब्रदर घालता म्हणून सोरावयला मोठवो वेवर दिता. स्टार्ट करा sister. इस्रायल परजा बॉम्ब्याक उजा आणि अन्य देवा फाटल्यान वचून देवाक अविधेय जावन देवातावन पयस सरली. सदाळा बाबिलोन शहरान तांकां बंदी करून व्हेल्ले. तेन्ना देव तांचेर परतून आपली दया आणि आपली काकूळ दाखोवन तांकां परत ताचे शिपाटी हाडूंक आपले येवजण त्या दर्शना मुखांत्र एझेकियल प्रवाद्याक दाखयता. तर आम्ही वाचया 1 to 3 वळ. वाचया ब्रदर. Okay, praise God. इस्रायलचे थोडे मलगडे मुजेशी आयले आणि मुजे मुखार बसले. तेदना सर्वेस्पराचे Ezekiel 37 brother. 37. 37 of the 1.3. येस. ओके. सर्वेस्पराचो हात मुजेर आयलो
ताणे सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्यामध्ये दवरलो. ते फालके हाडांनी भरिल्लें. तांचे मदें ताणे म्हाका भोंवडायलो. हाडां व्हड संख्यान फालक्यांत पडून आसलीं आनी ती सारकी सुकल्लीं. ताणे म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. हांवें जाप दिली, सर्वेस्परा देवा, तें तूं जाणाय. प्रेज गॉड. गॉड. बंदेंत असल्या इस्रायेलीतांचे होपलेस सिच्युएशन आमकां हांगा पळोवंक मेळटा. एझेकिएल त्या काळार थंय एक प्रवादी जावन आसलो. तो एक्चुअली एक याजक जावन आसलो. इस्रायल प्रजा 70 वर्सां बंदीत जावन आसली थंय बाबिलोन शारान. 30 वर्सां संपतना एझेकिएल प्रवाद्याक असले दर्शन मेळटा आनी सर्वेस्पर ताका सांगता, सुक्या हाडाच्या फालक्यान ताका भोंवडायता. इस्रायल सैन्याची झुजान चलवणी जाल्ली मेल्ल्यांची ती हाडां. देव ताका विचारता, ही हाडां परतून जियेतीत गाय. तो सर्वेस्पराक म्हणटा, सर्वेस्परा देवा, तूं जाणाय. एझेकिएलाच्या मुखार आसा एक असाध्य परिस्थिती. ताच्या दोळ्यांक दिसता एक होपलेस सिच्युएशन, एक रितेपण. थंयसर कांयच जावचे बरी दिसना. भरवसो सांडून गेल्ले एक परिस्थिती ताका दिसता. पूण तो देवाचे सामर्थ्य सारखे जाणा आसता. देखून तो म्हणटा, सर्वेस्परा देवा, ते तूं जाणाय. मुखार वाचया ब्रदर. 4:10. 4:10. हांवें देखलें, उत्तरेतावन एक वादळ सुटलें. परजळीत उजवाडान वेढो घाल्ल्या दगदगीत उज्या सवें एक व्हड कूप आयलें. उज्या मदें जळजळीत भांगार परजळ तशें दिसतालें. एझेकिएल 37. एझेकिएल 37, 4-10. ओके. सेम चॅप्टर ओके, 1 to ओके, 14 पासून वाचा. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडाशें करतलो. हांव तुमचेर खात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो. आनी तुमी जियेतल्यात तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फर्मायिल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो. एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडतालें आनी कात दांपून येतली. पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक प्रवाद कर, मनशा पुता, प्रवाद कर. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, स्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जियोवचे खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फर्मायिल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर तीं उबीं रावलीं, एक व्हड आगानीत सैन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हांगा देवाची भासावणी आमकां पळोवंक मेळटा. तो एझेकिएल प्रवाद्याक सांगता, ह्या सुक्या हाडांचेर प्रवाद कर, हांचेर जिवीत उलय. आमच्या जिवितान असली एक परिस्थिती येताना
मेल्ल्या बरी परिस्थिती असता थंयसर कांयच बरवसो आमकां दिसना, कांयच बरेपण जावनशें आमकां दिसना. त्या दळा देवाचे हे जिवे आनी क्रियात्मक उतर आमी काण घेवन उलयतना थंयसर आमकां जीव येवनचो दिसून येता. हांगा आमी पळयता जेदळा देवान ताका फरमायले बरी तो उतर उलयता तेन्ना हाडाक हाड लागून येता, ताचेर मांस येता, कातीन दामता, पण तांचे भितर उस्वास आसना, श्वास आसना. परत देव ताका सांगता चाराय कडच्या वाऱ्याक तू फरमाय आनी हांचे भितर ह्या मेल्ल्यांनी जियोवचे खातीर तांचे भितर श्वास सोड म्हूण देव तांकां सांगता. हांगा पवित्र आत्म्याचे काम आमकां दिसून येता. परत ते उतर घालतात गी एझेकिएल 37 37 4 to 10. 4 to 10. Wait. Rocky brother. 4 to 10. Go. Okay, sister. 5 to 10 वाचा. 5 तावनु 10. 10. Okay, okay. या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडाशें करतलो. हांव तुमचेर कात दामतलो आनी तुमकां श्वास दितलो. आनी तुमी जियेतल्यात तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांव प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो, एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरोन हाडाक हाड जोडून आयले. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसलो. प्रेज गॉड. Brother Guru, ओके. praise God. हांगासर ताणे प्रवाद करताना एक आवाज आयकलो, एक कडकड जालो. हांगा पवित्र आत्म्याचो पात्र आमकां दिसून येता. जेदळा देव आपलो उस्वास तांचेर फुंकता तेदळा एक आवाज, एक कडकड येता आनी तांचे भितर देवाचो उस्वास म्हळ्यार पवित्र आत्मो येता आनी ते एक व्हड अगणित सैन्या बरी उबे रावतात. ही मेल्ली हाडाक हाड लागून येता, तांचेर शिरो दिसतात आनी तांचेर मांस वाडटले ताका दिसता आनी कात दांपून येतली म्हण ताका दिसता, पण तांचे भितर श्वास नातलो. जेदळा देव आपलो उस्वास, आपलो पवित्र आत्मो तांचेर फुंकता त्या वेळार ते जिवीत जातात आनी एक व्हड अगणित सैन्या बरी ते उबे रावतात. मुखार वाचा ब्रदर. ओके. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडटलें आनी कात दांपून येतली, पूण तांचे भितर श्वास नातलो. ताणें म्हाका म्हळें, श्वासाक प्रवाद कर मनशा पुता, प्रवाद कर. श्वासाक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, श्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी या मेल्ल्यांनी जिवचे खातीर तांचेर श्वास सोडू. ताणें म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी श्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावली, एक व्हड अगणित सैन्य. मुखार वाचीचे गे सिस्टर. नाका. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हांगासर आमच्या जिवितान कितेंय कार्य जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या मजती शिवाय ते जायना. पवित्र आत्म्या शिवाय आमी एक हाडांचे एक हाचे बरी जीवनातले बरी आमी आसता, सुक्या हाडा बरी. इस्रायल प्रजेची परिस्थिती अशी जाली. हांगा तांची आत्मिक परिस्थिती दाखोवन दिता. सुक्या हाडां बरी
तांच्या आत्मिक जिवितान सुकेपण आयिल्ले. देवातावन ती पयस गेली. पातक तांच्या मध्ये वाढले आणि देवाक ते अविधेय जाऊन गेली. त्या दाळा देवातय आसले तांचे रिलेशनशिप चुकले. देवातय आसलो तांचो संबंध तुटलो आणि ते सुखी दाड तांच्या जिवितांत आयली. एक आत्मिक सुखी दाड म्हणूया. 11:14 वाचा ब्रदर. नेक्स्ट. ओके, प्रेज गॉड. तेदना ताणे म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ही हाडां सगळे इस्रायेलाचे घराणे. ती म्हणतात, आमची हाडां सुकल्यांत, आमचो बरवसो नपैस जाला, आमचो सत्यानाश जाला. देखून प्रवाद कर आणि तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आणि तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडतलो. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडतलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो. तेदना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आणि तुमी जिवंत जातल्यात आणि हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडतलो. तेदना हांव सर्वेस्पर उलयलां आणि हांवें हें केलां म्हणून तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हांगा देवच एजेकियेलाक त्या दर्शनाचे एक्सप्लेनेशन दिता. देव ताका प्रगट करता की ही सुखी हाडां इस्रायल परजेची प्रतीक जावन आसात. तांणी बरवसो सांडला. ती म्हणटात, आमचो बरवसो नपैस जाला, आमचे सत्यानाश जाला. पण देव काले म्हणटा, ना, तुमकां बरवसो आसा. असल्या असाध्य परिस्थितीत बरवसो आसा म्हण देव सांगता. प्रोवर्ब्स 23:18 घालतात गी. प्रोवर्ब्स म्हणण्यो. म्हणण्यो 23:18. आता इस्रायलाक ते सर एक होपलेस सिच्युएशन दिसून येता, पण तांचो एकच होप, एकच बरवसो आसा. सर्वेस्पर देव मात्र तांकां त्या परिस्थितींतून भायर काडटा म्हण तांकां कळीत आसले. पण ती तांच्या स्वंत देशांत नातली, ती परगांवांत आसली, बाबिलोनान कैदांत आसली ती. आणि थंयसर तांकां सर्वेस्परा कडेन रिलेशनशीप दवरूंक की तांकां जावना, कित्याक तांचे देव मंदिरी नाश केल्ले आणि ती एक बंदडेन जिवंत आसली. आणि ती चिंतात, आमच्या पातका वरवीं देव आमचेर रागार जाला आणि आमकां आपणातावन पयस केला. त्या टायमार इस्रायलाक परत ताचे शिपाटी हाडूंक देव हे येवजण करता. ओके, वाचया ब्रदर. 23:18. कित्याक खरेंच एक फुडार आसा आणि तुजो बरवसो निरार्थक जावचो ना. प्रेज गॉड. देव इस्रायलाक ह्या टायमार सांगता, कित्याक खरेंच एक फुडार आसा आणि तुजो बरवसो निरर्थक जावचो ना. जेरेमाया 29:11 घालतात गी प्लीज. ओके. जेरेमाया 29:11. प्रेज गॉड. प्रवादी तशेंच याजाक जेरेमाया 29:11. 29:11. वय तुमचे वय पसत तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पसत न्हय तुमचे केस्ते पसत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. वय आमकां बरवसो सांडलेल्या वेळार देव हे आश्वासन दिता, ही बसावणी आमकां दिता. वय तुमचे पसत म्हज्या मनात कसल्यो येवजण्यो आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. येवजण्यो तुमच्या हिता पसत न्हय तुमच्या ख्यास्ती पसत. देव केदाळेच कोणाचो सत्यानाश आशेना, त्या ताका ख्यास्त लावंक आशेना. पण मनीस आपल्या पातका वरवीं देवातावन रिलेशन ताचे तुटता, संबंध तुटता आणि पातका वरवीं तो देवातावन पयस जाता.
जशी आदाम आणि येव अविधेय जावन देवातावन पयस सरली, तेच प्रमाणे इस्रायल परजाई हांगासर देवाक अविधेय जावन ती पयस गेली. पण देवाचे नेचर आमकां हांगा दिसून येता. तो ताचो विश्वासी मोग आमकां दिसून येता की तो कितलो दयाळ आणि काणवाळो. चड वेळ तो रागार रावना, पूण मोगान आमकां पाटी ताच्याशी हाडूंक हर एक पाटी तो एक सडवण्याचे येवजण काण घेवन येता. हर एक पाटी ताची परजा पातकान ताच्या तोंड पयस वेताना देव एक ताचे सडवण्याचे येवजण काणून येता आणि तो चड वेळ आमचे कडेन रागार रावना. तो आमचो मोग करता विशेष रितीन. आम्ही अविश्वासी जाल्यार तो सदां काळ विश्वासी रावता. ताचो विश्वासी मोग केदीन संपना आणि त्याच्या काकुळटी अंत ना म्हणता वेळापाच्या पुस्तकान. वय तशे देव आमच्या पातकांक फावो ती शिक्षा आमकां लायना, पण परत परत तो आपल्या मोगान आमकां ताच्याशी एकठांय करूंक पळयता. खरेंच आमकां एक फुडार आसा, आमच्या हिता पसत आणि आमच्या ख्यास्ते पसत न्हय. ताणें एक भरवशान भरिल्ले फुडार दिवंक तो आमकां आशेता. कसलीय ती वायट परिस्थितीन आमी आसूं दी, पण देव आमकां त्या परिस्थितींतून भायर काडूंक एक बरेंच येवजण आमकां ताणें तयार करून दवरला म्हूण आमी पातयेता. हिब्रू 6:19 घालतात गी ब्रदर. 6:19. आता आमी कुरपेच्या काळार आसा. आता जेजून मरोन खुर्सार मरोन आमचे खातीर सगळे कार्य संपादला. ताणें संपूर्ण केल्ल्या कार्याचेर विश्वास दवरून आमी चलता. ताज्यो बासवण्यो काडून आमी चलतना आमच्या जिवितान कसलेय होपलेस सिच्युएशन भरवशान भरिल्ले सिच्युएशन जावंक शकता. वाचया ब्रदर. हो हिब्रू बरवसो हा हो बरवसो आमच्या जिविताचो तीर आणि सुरक्षित नांगर. वत्सू बरवसो पडद्या फाटल्यान आसलेल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जाता. वय हो बरवसो आमच्या जिविताचो तीर आणि सुरक्षित नांगर. हांगा जिविताचो बरयला, पण इंग्लिशांत आसा दिस होप इज द अँकर फॉर आवर सोल्स. तर जेजू आमच्या बरवशाचो आमच्या आत्म्याचो नांगर जावन आसा आणि त्या बरवशाक आमी घट्ट धरून रावल्या जिवितांत आमकां सलवणीच ना. कसलेय प्रॉब्लेम येवं दी, कश्टांचे कसलेय येवं दी, देवाचो पावर, क्रिएटिव्ह पावर आमकां हांगासर दिसून येता. कांयच नातिल्ल्या वस्ती अस्तित्वान हाडचो तो पावर आमकां पळोवंक मेळटा. मरण आसले ते जिवेत हाडूंक शकता, तसले हे देवाचे उतर उलयतना आमकां पळोवंक मेळटा. काळोख आसले कडेन उजवाड हाडूंक शकता, तसलो देवाच्या उतराचो पावर. तवळ देवाचे उतर आमच्या असाध्य परिस्थितीन उलोवन आमी सगळे साध्य समचे बरी करूंक शकता. बरवसो सांडिल्ल्यांक देवातय एक बरवसो आसा, कित्याक ते केवळ देव मात्र पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापित आणि पुनर्जीवन करूंक शकता. आज आमच्या आत्मिक जिवितान सुखी धाड पडल्या गी. ह्या सुक्या हाडां बरी आमची परिस्थिती आसा गी. आमच्या पवित्र सभेन सुखी धाड पडल्या गी. आमच्या मिनिस्ट्रीन सुखी धाड पडल्या गी. आमच्या कुटुंबा जिवितान सुखी धाड पडल्या गी. तर देवाचे हेंच उतर जे जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा, जे प्राण आणि आत्मो, हाड आणि सार मेकळे करूंक शकता, तसले ते उतर आमी उलया आणि सगळी परिस्थिती बऱ्यान जावचे बरी आमी करया. परत ते जिवाळ जावचे बरी आमी करया. आज संवसारान देवाच्या उतराची सुखी धाड पडल्या गी. तर देव आमकां हर एकल्यांक हे मणयारपण ताणें दिला.
वचून संसाराच्या पंथाक सताचे हे उतर तुम्ही प्रगट करा म्हण आमकां ही एक माणयारपण दिला. प्रेज गॉड. Praise God. हांव म्हजी एक ल्हानशी टेस्टिमनी हांगासर शेअर करूंक आशेतां. 2022 म्हाका कोरोना जाल्ले आनी हांव सेमी कॉन्शियस कंडिशनान ICUंत आशिल्ली. थंयसर म्हाका असलीच परिस्थिती म्हज्या जिवितांत आयली. ह्या सुक्या हाडांच्या परिस्थिती बरी. म्हजे लिव्हर डॅमेज जाले, किडनी डॅमेज जाली आनी म्हजे लंग्सय डॅमेज जाले. डॉक्टरान होप सांडिल्लो, तांणी भरवसो सांडिल्लो, पूण आमकां देवाच्या उतराचेर भरवसो आसलो. हेंच देवाचें उतर कान घेवन आमी ह्या परिस्थितींतून भायर येवंक शकल्या. कीर्तन 6:8 घालतात गी ब्रदर. Amen. आम्ही ICUंत असताना हेंच उतर परत परत कन्फेस करताना 6 दिसांनी माझो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो आनी 6 दिसा उपरांत म्हाका वॉर्डान शिफ्ट केले आनी 3 दिसा वॉर्डांत आसली. ताच्या उपरांत म्हाका डिस्चार्ज जावन घरा फाटी धाडले. पूण घरा आयल्यारय म्हजी परिस्थिती तशीच जाली. वॉशरुमांत वचूंक जायनासलें, बेडरुमांतून वॉशरुमाकय चलोवंक जायनासलें, मॅट काडूंक जायनासलें. तशें हांव ह्या सुक्या हाडाच्या मुद्दावरी म्हज्या बेड्डाचेर आसली. तेदाळ म्हाका हे सताचे उतर मेळ्ळें आनी ते जे जाळा हांवें म्हज्या जिवितार कन्फेस करूंक सुरू केलें ताची सारकी समजणी काडून डिवायन एक्सचेंज जे कुर्सार जाला, दैवीक आदला बदली, ती हांवें समजून काणयली. तवळ म्हज्या जिवितांत ती बरेपण म्हाका दिसून आयलें. हळूहळू माझ्या कंडिशनान इम्प्रूवमेंट म्हाका दिसून आयलें. प्रेज गॉड. Praise God. कीर्तन 6:8 वाचतात गी. तुम्ही सर दुराचारानो मुझे तावन पयस सरा, कित्याक मुझें रुदान सर्वेस्परान आयकलां. प्रेज गॉड. तुम्ही सर दुराचारानो म्हजे तावन पयस सरा, कित्याक म्हजे रुदान सर्वेस्परान आयकला. हे उतर म्हजी मम्मी आनी म्हजे कजन ते बॉम्बे आले. फोनार एग्रीमेंट प्रेयर कर रातभर तांणी कन्फेस केले आनी नेक्स्ट डे म्हजो कोविड रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो आनी म्हाका तांणी वॉर्डाक शिफ्ट केले. आनी आतां हळूहळू हर एक म्हज्यो विश्वास सारक्यो जावन आयल्या, नॉर्मल जाल्यात आनी नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट्स म्हाका मेळ्ळ्या. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. ऐका ना गी. ऐकता सिस्टर, ऐकता. प्रेज गॉड. Praise God, sister. कोणाक काय सांगूंक कसं जालं सांगे. Praise God. प्रेज गॉड. वय आमी देवाचेर आमचो संपूर्ण भरवसो आमी दवरल्यार, आमचो फोकस देवाचेर दवरल्यार आनी देवाच्या बसवण्याचेर दवरल्यार आमी खंडीत ते देवान कितें आमकां ताच्या बसवण्या मार्फत बसयलां ते आमी जोडून घेता म्हणून आमकां खंडीत कळटा. सबारपोटी आमी कितें म्हळ्यार आमी संवसाराचें उलोवणें उलयता आनी दोळ्यांक दिसचें आमी उलयता इमिडिएट. आतां कितेंय जावंक पुरो एक कोलोय रिपोर्ट मेळ्ळो, आमी त्या रिपोर्टा विशीं आमी उलयता आनी ताचो आमी मस्त सविस्तार जावन जाणू आयकान घेवंक येता आनी ताचे वरन आमी डिस्कस करूंक येता दुसऱ्यां कडेन आनी ताचे वरनी आमी प्रत्येक त्या गुगलांत कितें आसा तें पळोवन आमी तें सोदूंक वेता. म्हळ्यार आमकां ताचे आमचो फोकस आमकां कितें
आमी बघता ताचे वयर आमचो फोकस जाता. त्या खातीर आमी ते देवाचे बसवणे प्रमाणे आमच्या जिवितांत ते जायना. ते दळा आमी मस्त प्रॉब्लेमान पडता. प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमचे चिंता पाड जाल्ल्यान आमी आनीकय समस्यांत पडता. केदळ आमचे चिंताप देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आमचे चिंताप जाता. ते दळ आमकां थंय देवच आमचे थंय ते कार्य करता. केदळ आमी संपूर्ण रितीन देवा वयर देवाचे बसवणी आमी कान घेवन संपूर्ण रितीन आमी ताका विधेय जाता. त्या बसवणी म्हजे सगळे जातात म्हणून आमी केदळ सांगता म्हजे थंय जाल्या ती म्हणून हांव केदळ भावार्थान पातयेता. ते दळा म्हजे थंय ते कार्य सुरू जाता. नाजाल्यार आमी येन्स पळयता आनी कितें आमकां दोळ्यांक दिसता तें पळयता आनी तेंच उलयता आनी तेच प्रमाणे आमचे कार्य जाता. त्या खातीर देवाचे उतर जिवीत आनी मरण जिबेच्या अधीन आसा म्हणून मुन्यंत म्हणटा 18:21. तेच खातीर आमचे कडेन आसा दोनीय आसा. आमी खंय जिवीत उलयचे आनी खंय मरण उलयचे. मरण उलोवंक आसा आमकां अधिकार तोय दिला आमकां. पूण आमी मरण आमी खाली जिवीतच उलोवन वचोंक जायना. संवसारान मरण उलोवंक आसा. मरण केदळ उलोवंक आसा. आमकां अधिकार दिला तो अधिकारा वरवीं आमी उलोवंक आसा. केदळ आमच्या जिवान कितें तें देवान दिल्ल्या प्रमाणे जायना. केदळ तें ताका आमी त्या अधिकारान तूं म्हज्या कुडींतले न्ही जेजूच्या नांवान तुका हांव फरमायता. हे आमचे ताका मरण उलोवंक आसा. पूण आमी कालें करता आमी मरण उलोवचें म्हळ्यार आमचें सालतें जिवीत जालां. आमी जिवीत उलोवंक फाटीं सरता आनी मरण उलोवंक मुखार सरता आमच्या सालत्या जिवनांत. त्या खातीर आमचे थंय ते अलौकीक रिजल्ट येना. कितें आमी उलयता त्याच प्रमाणे आमचे थंय कार्य जातात. त्या खातीर आमी देवाचें उतर कान घेवन केदळ आमी उलयता तेदळ आमचे थंय अलौकीक कार्य जातात. आतां सिस्टरान सांगले बरी सिस्टरचे कोविडाच्या टायमार ती हॉस्पिटलांत आसली आनी तिणें केदळ जिविताचें उतर उलयलें. तिका तें जिवीत जाय आसलें. सो जिवीत तिणें घट्ट धरलें. देवाचे बसवणे तिणें घट्ट धरून तेंत कन्फेस केलें. तांच्या तिच्या कजिनान जावन दी तिच्या मम्मीन जावन दी ते उलयले. ते दळा तिका जिवीत बगूंक मेळ्ळें. हे आमचे थंय हर एकल्या थंय जाता. त्या खातीर आमी हेंच आमी केदळ समजून घेवचें. केदळ आमकां जिवीत उलोवंक केदळ आमकां मरण उलोवंक. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. सिस्टर आणि मुखार कोणाक उलोवंक आसा? कोणाकी काय सवाल विचारूंक लायसाल? अनम्यूट दिलां सगळ्यांक. कोणाक काय उलोवंक आसा? इसारूंक आसा? कोणाक ना म्हणचे सिस्टर कंटिन्यू करा सिस्टर तुम्ही. Isaiah 43:18-19. Isaiah 43. Isaiah 43 verse 18-19. ओके. पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडी नाकात. पळया हांव एक नवें कार्य करतां. आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिसना काय? होय. वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां. सुके खडे भुंयत न्हंयो उपजयता. प्रेज गॉड.
प्रेज गॉड. सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. तो रथ आणि घोडे, फौज आणि झुजाऱ्यांक भायर हाडता. तरी ते धरणीर पडून आसतात, तांच्यान आनीक केदींच उठोवंक जायना. ते पालवतात, एक वाती भाशेन पालवतात. हांगा इस्रायलाची परजाई, तांचे सैन्यान झुजून मेल्ले ते सैनीक, तांची हाडां थंयसर पडून आसुल्ली. ते धरणीर पडून आसात, तांच्यार आनीक केदींच उठोवंक जायना. ते धरणीर पडून आसुल्ल्यान तांच्यान उठोवंक जावना. तांकां एक सारके रितीन निके पुंकी जावना, देखून तांची हाडां थंयसर तेणे शिंपडोन पडुल्ली. आनी ती थोड्या काळाची हाडां न्ही, ती 12 वर्सां पयले मरण पावल्ल्यांची हाडां त्या फाळक्यान ते दिसून येतात. आमी वाचले 37 एजेकियल 37 8-14. तर असल्या सुक्या हाडांनी, पिटो पिटो जाल्ल्या हाडांनी जर देवाच्या उतरा मारिफत जीव येवंक शकता, तर आमच्या जिबेन पावर आसा मरण आनी जिवीत उलोवंक. जदाळ आमी जिवीत उलयता, आमी ते देवा सारके रिजल्ट आमी पळोवंक आमकां मेळटा. प्रेज गॉड. Yes. देव मनशाक सदांच एक नव्या जिविताक उतरूंक अवकाश करून दिता. आमकां आमचे आदले फाटले पोरणे जिवीत धांपून दवरता जावंक पुरो, पूण क्रिस्ता थंय सदांच आमकां नवे आनी जिवे आसच्याक आपोवणे मेळटा. सुके करडे भुंय बरी आमचे जिवीत जाल्यार थंयसर नयो उपजयशे देव करता. कालच्या वाचपान आमी आयकले. आमची आत्मीक जिणी जावंक पुरो अशीच सुक्या करड्या भुंय बरी जाला. ते देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक जिवंत उदकाच्यो झरी काण घेवन आमी जे दाळा त्या सुक्या करड्या भुंयचेर उलयता, त्या दाळा आमकां थंय देवा सारके रिजल्ट पळोवंक मेळटा. गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट्स पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. आनी कोणाकी टेस्टिमनी या काले शेअर करूंक आला करेन. या कितें Praise उलोवंक God. आसा. कोणाकी सांगोंक आसत जाल्यार सांगा. प्रेज गॉड. अनिता आसावी. Praise God. Praise God. प्रेज गॉड. आमकां एक्चुअली आतां जेजून आमकां हर एकल्यांतल्या, आतां ते पोरण्या सोल्ल्यांतल्या, आतां आमकां नव्या सोल्ल्यांत आमकां हर एक जेजून आमकां करून दवरला. आनी जेजूचे मिसांव जेजून केलां, पूण आमकांय ते मिसांव दिलां. कितें मिसांव? कोणी सांगशात गे कितें मिसांव म्हणून? आमकां कितें मिसांव दिलां? संसाराच्या पोंता पोंताक वचून सुवार्ता प्रगट कर. प्रेज गॉड. आतां आमी काडिल्लें उतर आसा लूक 4:18. Yes. देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदीत असलेल्यांक सुटका
कुड्यांक दिश्ट दनसतल्यां सवकासाय बसोंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडलां. आतां जेजूक कशें ताका ती देवाची मॅसेज देवळांत ताणें केदाळा वाचताना ताका मेळ्ळी, तशेंच आमकांय पवित्र पुस्तकांत आमकां दिल्लें मिसांव हें जावन आसा. हर एकल्याक आमकां हें मिसांव दिलां. त्या खातीर आमचे भितर देवाचो प्रेरक आत्मो आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर आमी प्रगट करूंक आसा. बरी खबर कितें प्रगट करूंक आसा? खंयची बरी खबर? खंयची बरी खबर? प्रेज गॉड. काळोखांत असल्यांक उजवाडा हाडूंक. वय बरी खबर खंयची प्रगट करूंक? जेजून केल्लें कार्य जेजून केल्लें कार्य. आमी जेजू आयलो आनी जेजू आमचे पसत ताणें ताची बली भेटयली. कित्याक म्हळ्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळोवंक गेल्यार कितेंय मनीस पाताक करतालो, ताणें एक आईब नातल्या एक जानवराची वा पारव्यांची कितेंय ताणें बली भेटोवंक आसली, नाल्यार बोकऱ्यांची अशी. पूण केदाळा देवाचें प्लॅन अशें जालें, कितेंय जाल्यार मनीस बली भेटयल्यार ते सामा, कित्याक म्हळ्यार देवाच्या राजांत येवंक फावो जायनात. मागीर तांकां बरी खबर मेळोना. त्या खातीर आपल्याच पुताक ताणें संवसाराक धाडून ताणें ताचीच पुताचीच बली आमचे खातीर भेटयली. आनी ताणें कुर्सार केल्लें कार्य जावन आसा, आमचें कितें खोटेपण आसा, आमचें कितें शिराप आसात, आमचें कितें उणेपण आसा, आमचें कितें पिडा शिडा आसा, आमचें कितें नासमाधान आसा, हर एक संगती कितें देवाच्या राजाक आडखळ जावच्यो तोल्यो, हर एक संगती ताणें ताचे वयर कान गेलें आनी ताचें नितीवंतपण आमकां दिलें. ते दाळा आमी नितीवंत जाल्या. आनी तो कालें जालो, तो पाताक जालो, तो पतकी जालो, तो पाताक जालो. त्या खातीर ताणें केदाळा ताणें म्हज्या देवा म्हाका कित्याक सांडलाय म्हणून हें उतर सांगतना देवान ताका रिप्लाय करूना. कित्याक देव पाताक कांटाळटा. देव पातक्यांक कांटाळना, पूण देव पाताक कांटाळटा. त्या खातीर जेजू पाताक जालो. पळया जेजून कितलें व्हडलें कार्य केलें ताणें कुर्सार. तेंत म्हणटात डिवायन एक्सचेंज. आमकां नितीवंत करच्या खातीर, आमकां एबिलिटी जोडून दिवच्या खातीर देवा मुखार रावची. त्या खातीर ताणें आमचे खातीर केलें तें. हे आमी मानून घेवंक आनी हे मानून घेवन आमी दुसऱ्यांक सांगूंक आसा. जेजू म्हजे खातीर आयलो, जेजू म्हजे खातीर मेलो आनी म्हजे खातीर तो जिवंत जालो. हे आमी सांगूंक आसा. ही बरी खबर ही आमी सांगूंक आसा. त्या खातीर आमची हर एक पिडा शिडा ताणें कान गेल्या त्या कुर्सार. त्या खातीर आमकां 1 Peter 2:24 घाला ब्रदर. आनी हातूंत तो सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें. कित्याक म्हळ्यार जेजू येवन गेल्या उपरांत, जेजून कुर्सार केल्ल्या कार्या उपरांत, जेजू जिवंत जाल्या उपरांत हर एक आमकां
आता दयामयाचे कुरपेचे वरस म्हणून आम्ही म्हणटा व कुरपेचो काळ म्हणटा. पूण आता आम्ही कोणाय कडेन विचारल्यार वकोलो काळ म्हळ्यार प्राचिताचो काळ म्हणटात वैगी. वय. पूण कुरपेचो काळ आम्ही कुरपेच्या काळार आसा आता. व ह्या काळाक मोइजे आनी कितें प्रवादी आसले जेजू येवच्या पयले कोण आसले देवाचे मनीस जावन आसले ते हर एकलो मनीस ह्या काळा खातीर आशेवन आसले. पळय आमी कितेंच करूं ना पूण देवान आमचे खातीर कितें मांडावळ घाली पळया. आनी हे आमी केल्ल्या कार्या निमती आमी कितेंच बगिना. आमकां आतां ती कृपा लाभल्या जाल्यार जेजून दिल्ली ती कृपा ते एक गिफ्ट आमकां दिला. ते एक गिफ्ट आमी ते ऑपरेट करना जाल्यार कृपेचे वरस आमी दुसऱ्यांक पसारना जाल्यार दुसऱ्यांक कितेंच त्या कृपेच्या विशयान गोत्तुना जाल्यार तरी आमीच सुखीदार जाता. वय. आमकां हें कार्य दिलां, हें काम आमकां देवान दिलां. त्या खातीर आमचे थंय तो प्रेरक आत्मो आमचे थंय आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. हर एकल्याक हे अभिषेक आसा. कोणी चिंचे नाका तांकां मात्र आसा, हांकां मात्र आसा, थंय प्रीच करतल्यांक मात्र आसा. कोणी चिंचे नाका. हर एकल्याक देवान अभिषेक केला. Praise God. हर एकले आमी मेलकी सदेकाच्या वर्गाचे आमी हर एकले आमी आमकां देवान अभिषेक केला म्हळ्यार ताचे संपूर्ण आमकां जेजून कितें केलां तेंच आमकां करूंक दिलां. त्या खातीर जेजूचे उतर जेजून म्हणलें आसा म्हजे वरवीं वर्ती कामां तुमी करतल्यात. त्या खातीर हर एकल्याक आमकां हें आपोवणें आसा. सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक आमचे ताणें आमकां धाडलां. आमी आमचे रितीनी येवन आमचे कितें संवसारांत आसा ती कामां करन आमचें जालें हांव धांवलां हांव रावलां म्हणून आमी वेचे न्हय. आमी केदाळा ती धांवलां म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स येता की हें आमी केल्यार मात्र लूक 4:18-19 आमी केदाळा करता त्या दाळा आमी कितें करता त्या दाळा आमी हें जाता. देवाची बरी खबर आमी जेजूची ती जेजून केल्लें तें कार्य आमी तें पासारूंक आसा. त्या खातीर 1 Peter 2:24 म्हणटा आमी पातकाक मरोन पवित्रपणा जियोवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां ववयली. खंयच्या कुडींत ववयली ताणें? कुर्सायला आपला कुडींत. कुर्सायल्ले आपल्या कुडींत पातकां ववयली. तो समा आसतना ववयली न्हय, कुर्सायल्ले आपल्या कुडींत वय. संपूर्ण ताणें ताचे रगत आनी संपूर्ण ताचे लास्टाक ताचे उदक सुमेत कडवळांतलें भायर आयलें रगत आनी उदक. ते दाळा आमची ताणें पातकां ववयली. संपूर्ण रितीन ताका पातकांत भरलो. वय. त्या खातीर जेजू थंय वर्ड समा म्हणटा देवाचें उतर समा आमी पातकाक मोराचे पातकाक मोरोन पवित्रपणा जियोवचे खातीर ताचें विजन हें आसलें आमी पातकाक मोराचे आनी पवित्रपणा जियोवचे खातीर. ताणें बेश्टे आमची पातकां ताणें कान घेवना. ताणें बेश्टे आमकां सुटका दिवना. आमी पवित्रपणान जियोवचे खातीर आमचें जिवीत देवा सोवें नितीवंतपणाचें जिवीत आमी देवा सोवें आमी जियोवंक आसा. तातूंत कितेंच उणेंपण ना. तातूंत कितेंच पाड ना. आमची पातकां ववयली
ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या. आता ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्या म्हणून आसा आनी तू जनरल आसा ते उतर आमचे कर्ण कानगेचे. केदाळा मुसर देवाच्यो बसोवण्यो हांव म्हजे पर्सनलायज करिना. तेदाळा मुसर म्हाका ताचे करेक्ट जावन संपूर्ण जावन ताचे गुंडायेचो अर्थ आमकां मेळना. हर एक देवाची बसवणी हर एकल्या खातीर दिल्या, खाली एकल्या दोगां खातीर न्हय. जावंक पुरो पोरण्या तेस्तामेंतांत ती हांकां दिल्ली, कोणाक प्रवाद्यांक दिल्ली. ती प्रवाद्या उपरांत ती आमकां दिल्ली. आतां अब्राहमाक थंय तुजी संतत अशी वाडटली, रेवे बरी तुजी संतत वाडटली आनी नेकेत्रा बरी अशी वाडटली म्हणून सांगिल्लें. तुका आनी तुज्या संततीक म्हूण सांगलां थंय. आमचे उपरांत येवंक आसात. आमच्या उपरांत येवंक आसा जाल्यार आमी आमच्या उपरांतल्यांक आमी कितें दवरता? आमची जिणी आमी चेंज करना जाल्यार, आमचें जिवीत आमी बदलिना जाल्यार, आमी आमचें चिंता आमी जेजूच्या जेजून कशें सांगलां ताचे प्रमाणे म्हजें चिंताप हांव बदलिना जाल्यार हांव मुखल्या पिळगेक कालें दवरतां. आमच्या उपरांत येवच्यांक कालें दवरतां. हांव तेंत करनासा आनी तांकांय हांव खोटेपणान घालतां. हांव केदाळा मुसर हांव समा जायना, म्हजे मुखल्यांकी हांव प्रॉब्लेमान घालतां. त्या खातीर जेजून आमकां देवान हें कर्ण दिलां. आमी केदाळा, त्या खातीर आमी केदाळा मानता. जेजून आमचे शिराप कान गेल्यात, जेजून आमची पातकां कान गेल्यांत, ते हर एक आमी केदाळा सांगता. ते पुरा आमचे थंय आमी केदाळा समा कर्ण कान घेता. आमचे जिवीत देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आमचे कशें आमी चिंता बदलून आमचे जिवीत समा कर्ण कान घेता. आमी मुखल्या पिळगेक आमी आशिर्वादां कर्ण दवरता. आमकां आनी आमच्या मुखल्या पिळगेक आमचें जिवीत समा जायना जाल्यार म्हाका आनी म्हज्या मुखल्या पिळगेक प्रत्येक हांव समस्यांत घालतां. प्रेज गॉड. Praise God. समजलें गी? वय. काही डाऊट आसा की कोणाय की? प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. त्या खातीर थंय आनी एक उतर म्हणटा, ताणें कितेंच ताका इतलें कश्टिलें, ताका इतलो बरादी कुरीस दिलो, ताचे वयर कांट्याचो मुकुट दिलो, एक उतारी ताणें फाटी सांगूना. आमी जाल्यार आमकां इल्लें दुखताना आमी कशें सांगता? आमच्या तोंडांतली खंयची उतरां येतात? आमकां कितें इल्लें आमी चिंतल्या प्रमाणे आमची कामां जावना जाल्यार आमी मुखल्यांक कशें आमी उलयता? आमी संवसाराचे जानवाई आसा पळय, ती स्वार्थाची जानवाई. पूण देवान ताच्या पूत जेजू क्रिस्त कसो विधेय जालो, बापान धाडिल्ल्या त्या मिशनाक तो करेक्ट बापाय कशें जाय गेलें त्या प्रमाणे तो ताणें ती कामां केली. Praise God. ताच्या कुशे प्रमाणे कितेंच ताणें करूं ना. त्या खातीर ताणें तितलें सांगलें की म्हाका पळयल्यार म्हज्या बापाक पळयले बरीत म्हूण. तो देवूच जावन आसलो. सगळी सृश्टी ताणें रचली, सगळ्या मनशा कुळाक रचलां ताणें, आनी येवच्या मनशा कुळाक कितले आनी कोण येवंक आसा म्हणून तांणी पयलेंत निर्णय केला. त्या खातीर म्हणटा देवाचें उतर, संवसाराच्या स्थापने आदींच तुका हांवें विंचलां म्हणटा. हर एकल्याक तें पर्पस आसा. तें पर्पस आसल्यान मात्र तें मनीस संवसाराक येता. देवाच्या कुशी नासतना एक जीवी ह्या संवसाराक येवंक असाध्य. त्या खातीर सांत पाऊल म्हणटा, हांव मेल्यार सोम्या खातीर
हांव जियेल्यारी सोम्या खातीर. त्या खातीर सांत पावलान इतले ताणें जेजूची शुभ वार्ता प्रगट केली की ताका कितें कश्ट आयल्यारी ताणें फाटीं पळोवना. ताचें सगळें तारू पुटोवन एका पळ्याच्या कुडक्यार तो तडीक पावुल्लो. त्या खातीर आमी आमचे कितें देवाची ही जी बरी खबर आमी जेजूची ती आमी प्रगट करतना जावं पुरो आमकां कश्ट येतात. कश्ट आयल्यार आमी ते आमी केदाळा देवाचें उतर आमी देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी केदाळा प्रगट करता. त्या दाळा देवूच आमकां वाट दाखयता आनी तोच आमकां हर एका संगतीत राखता. आमकां जावं पुरो कश्ट येतात पूण ते आमकां थोडे पुटी कश्ट म्हणी बघनात. पळया तुमी आमच्या जिवनान जाता तें येतात कश्ट पूण कश्ट म्हणून आमकां बघनात. कित्याक आमचो फोकस खंय आसता? सोम्या वयर आसता, जेजू क्रिस्ता वयर आसा. त्या खातीर ते कश्ट आमकां कश्ट म्हूण बघनात. केदाळा तो फोकस आमी कश्टा वयर घालता. आमचो देवा वयर आसलो, जेजू वयर आसलो फोकस आमी काडून कश्टा वयर कितें हांव दोळ्यांक दिसता ताचे वयर घालता. ते जाल्यार म्हाका ते कश्ट व्हडलेच म्हणून दिसतात. म्हाका ते कितें हांवें मॅनेज करूंक जायनातले कश्ट म्हणून बघतात. केदाळा हांव ते देवा वयर म्हजो फोकस दवरता आनी कश्टा वयर न्हय. आनी कश्ट कितें आयल्यार ते म्हणजे म्हाका कितेंच करूंक शकनात. देवाच्या बसवण्या प्रमाणे हांव केदाळा म्हजी चिंता बदलिता. त्या दाळा म्हाका कांय जायना. हर एकल्याक हें तशेंच जाता. त्या खातीर जेजून सांगला म्हजे वरणी वर्ती कामां तुमी करतल्यात म्हूण सांगला. जेजून सांगना ताचे इतली मात्र कामां करतल्यात म्हूण. तुमी खाली देवसार मा सोडयतल्यात नाजाल्यार तुमचे वयर कश्ट येताना मात्र तुमी हें करतल्यात म्हणून. आमकां हर एकाक अधिकार दिला. त्या खातीर आमचे व्हेरी इम्पॉर्टंट आमचो फोकस देवा थंय आसचो आनी देवा थंय जेजू क्रिस्त थंय आसचो. जेजू क्रिस्तान कुर्सार केल्ल्या कार्या वयर आमचो फोकस आसचो. ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. Praise God. आनी कोणाक एक सवाल म्हणी आसा गे कांय क्वेश्चन म्हणी आमी एंड करया नाजाल्यार वेळ जावन आयलो. प्रेज गॉड. Praise God. ना म्हण चिंता हांव एंड प्रेयर करता. सिस्टर तुमी करतात गे आमी करीचे सिस्टर. Hurry up, brother. प्रेज गॉड. हालेलुया. मुगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा ह्या वर्त्या वेळा पसत बापा तुवें आमकां सवार संगती बहिणी मुखांतर तुवें आमकां सांगून दिल्यो आनी बहिणीन कशें संवसारांत तिका कश्ट आयिल्ले ते दाळा तिचो फोकस कसो तो तुजे वयर सोम्या तुजे वयर तो दवर न्हू. तिने कशें ते जैत जोडलें म्हणून तिने आमकां सांगलें. वय बापा खंडीत तुजे वयर आमी केदाळा फोकस दवरता आनी तुका आमी केदाळा विधेय जाता. बापा तुका केदाळा आमी विधेय जावन संपूर्ण रितीन तुमकां केदाळा आमी समर्पिता. तूं आमचे थंय आमकां संपूर्ण करचें काम तूं करताय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा तुवें आमकां संवसाराच्या स्थापन्या दिसून संवसारांत धाडलाय आनी तुजी खुशी करूंक न्हय बगार म्हजी खुशी करूंक बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. जेजू क्रिस्त मारिफात तुवें आमकां सोडवून लाभयल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आमकां जिवीत दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आनी आमकां तुवें आमकां मजतदार दिवन तुवें आमकां घटायेन भरलाय बापा. कितेंच खंयच्या की बेन नासतना आमकां तुजें उतर सांगता 2 तिमोथी 1:7 देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां मोगाळ बळवंत आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला म्हणून तुजें उतर सांगता बापा. वय बापा
त्या उतरार आम्ही स्थिर रावणू ते आम्ही सत्मानला बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागण्या करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आणि पवित्रात्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. फाल्यां मेळया आमी. फाल्यां सेम टायमार झूम आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू एवरीवन. Thank you. Thank you. थँक्यू.